इश्टागोट कशी जाली हें समजलेंच ना. भावणां कशी मेळ्ळी हें कळ्ळेंच ना. काळजां कशी आडोळ्ळी ठाव ताचो मेळोच ना. पूण इश्टागोट जाली आमची. गांवभर गाजली तेन्ना. लोकांक चावयतच मात गमलें म्हाका. पयल्याच दिसाची याद आसा म्हाका. इगोर्जेच्या फेस्ताचे फेरेंत लुटीन तूं आडोळ्ळें म्हाका. तुजोच गुन्यांव पूण हांवें सॉरी म्हटलें तुका. तेन्ना लोजेन मान खाला घालून तूं म्हज्या काळजाच्या दारार मारतालें अशें दिसलें म्हाका. एकामेकाक फाटल्यान ओडून फुडें पावता तेन्ना पासून नदरेक नदर लावन पळयत रावलीं आमी. सांजे तियात्राच्या माटवान परत तुका देखलें. हावजी घेवन भोंवतालें तूं. म्हज्या सामकार येवन हावजी घे म्हटलें. हावजी हांवें घेतली. फाटल्यान लाक्की नंबर आसा सांगून गेलें तूं. ल्हवूच फाटल्यान नदर मारली हांवें. आय लव यू वाचून काळीज दडदडूंक लागलें म्हाका. माटवान भिजली. बंद करून काळोख जालो. तियात्रूय सुरू केलो. तेन्ना म्हजे कुशीक आसलेल्या कदेलार काळखान कोण तरी येवन बसला म्हणपाची भास जाली म्हाका. लाक्की नंबर लागला. म्हज्या हाताक धरून कोणाचो आवाज आयकूंक आयलो म्हाका. काळीजच म्हजें बंद पडलें. शेळो घाम सुटलो म्हाका. तूंच तें जाणवलें म्हाका. यू आर माय लक्की नंबर. यू आर माय लक्की नंबर. आय लव यू म्हणून गोट हाताक धरलें तुज्या. इश्टागोट तुजी पयल्याच दिसाची आयज परत याद जाली म्हाका. मोगाची इश्टागोट आमची. सदांच सुखी दवरतलो तुका. नमस्कार कोंकणी मोग्यानो. हांव RJ रॉकवाज. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.8 FM सावथॅम्प्टन UK. आतांच जी कविता हांवें सादर केल्ल्या कविता रचपी मानेश्री एड्रियन फेर्नांडीस. पणसुलें काणकोण गोंय. तारवटी इस्ट म्हजो. आतां ऑक्टोबराचे 25 तारखेर ताचो जल्माचो दीस आसा. खुशाल बरीत जल्म दिसाची उणवणीत परबी एड्रियन बाब. देवान तुका आनी तुज्या कुटुंबाक सदांच खुशाल फेलीज आनी बरी भलायकी दवरूं. कोंकणी उलय लंडन फुलय.